आता नजर मारया गोंयच्या हेर वाठारांतल्या कांय घडामोडींचेर। स्वामी अच्युतानंद महाराजाची 13वी पुण्यतिथी साजरी जाली। त्या निमित्तान आयज आमचो महाप्रसाद जो आहा जे देवस्थान कांयच तेजेर खर्च करना, तर पुरे जे स्वामीचे भक्त आहा ते कडधान्य तांदूळ जे जितले कितें सामान लागतात ते आपूण सगळे हाडून दितात आनी स्वताहून रांदतात आनी हाचो लाभ कमीत कमी 10,000 भाविक लाभ घेतात। आनी स्वामीचे जे भक्त आहा ते पुऱ्या गोंयभर पसरलेले आहा आनी हे रातचो 12 पर्यंत आमचो महाप्रसाद चालू रावता। या वर्षा ह्या स्वागत समितीन शुक्रवार दिनांक 23 मार्च 2012 ह्या दिसा गुढीपाडव्याचो उत्सव साजरो करपाचें आयोजन केल्लें आसा। हो उत्सव एक युनिक पद्दतीन हांगा साजरो जाता। फाटे 5 वरांचेर म्हापसा आनी लागींसरचे सगळे जे परिसर आसात तांचे शोभायात्रा हांगा येतात आनी मागीर सगळे मेळून एक व्हडली शोभायात्रा मारुतीच्या मंदिरा कडल्यान येवन टॅक्सी स्टँडाचेर सगळे एकठांय जातात आनी 6 वरांचेर थंय सगळ्यांची मेळून अशी आमच्या पद्दती प्रमाणे घराघरार गुडी उबारतात, पण सगळ्यांची मेळून एक सार्वजनीक गुडी उबारण्याचो कार्यक्रम जाता। दर वर्सा आमी कोण तरी एक व्हड विचारवंत जो आसा तो उलोवपा खातीर हाडटा। ह्या वर्सा एक व्हड वक्ते विचारवंत आनी मुख्यत्वे हिंदी मराठीतले एक आर्टिस्ट कला अभिनेते शरद पोंक्षे हांचे सर्वसमावेशक हिंदुत्व ह्या विशयाचेर तांचे उलोवप जातले। ह्या वर्षाक हवेली संगीत हो जो प्रकार जो आता लुप्त जाला, ह्या हवेली संगीताचेर एक संगीत आणि नृत्य असं लाईव्ह प्रोग्राम आसतलो आणि ताचें नांव आसा आज तो आनंद आनंद। ही गाणी आसा ब्रिज भाशेन बरयल्ली। ही गाणी सगळी कंपोज केला देशांतलो एक आघाडीचो गायक पंडित जसराज आणि पुण्यातले जवळजवळ 30 कलाकार म्हणजे नृत्य आणि गायक आणि वादक लाईव्ह हो कार्यक्रम सादर करतले ह्या आयताराक 25 तारखेक कला अकादमी। गुढीपाडवा हो जो आमचो हिंदू संस्कृतीचो नवीन वर्ष जे आसा ते सेलिब्रेट करपाक सगळ्यांनी मंगल यात्रेक चडांत चड लोकांनी येवन आमकां बरो प्रतिसाद दिलो अशें जावनी। तशेंच सांखळेसून सुद्दां आमकां रिस्पॉन्स आयिल्लो आसा। मयासून पिळगांव मुळगांव साळ हांगासून सुद्दां लोक येवपाचे केले तेन्ना आनी सगळ्यांक आव्हान करता की दर वर्सा प्रमाणे हो सुद्दां तुमी कार्यक्रम यशस्वी करून हाडचो। खेळां धोरण आनी खेळां मार्काचें कोफुसांव सुटलाशें दिसता। गोंय शालांत शिक्षण मंडळान कितल्योश्योच बसको जाल्या उपरांत निमणे खेळां मार्क सगळे विशयांक एक सारके वांटून घालपाचें थारायलां। खेळां मार्काचो 10वी-12वेच्या भुरग्यांक उपेग जातलो काय ना म्हणपाचेर भुरग्यांक दुबाव आशिल्लो। आतां हो प्रस्न सुटला। एसएजीचो कार्यकारी संचालक प्रभू देसायान प्रुडंटाक ही गजाल सांगली। स्पोर्ट्स मार्क्सांचो प्रस्न निमणो सुटावो जाला। स्पोर्ट्स मार्क सगळ्या विशयाक समान प्रमाणात दितले। Now the board has unanimously agreed to include them in the subjects proportionately, and whatever residual marks would be there would be added to subjects wherein still the boy or girl has scored least marks. The last time I spoke to Secretary Goa Board was yesterday afternoon. So he said the file is already submitted. Day before we had a very fruitful meeting with the Secretary Sports, Mr. VP Rao. So they are all considerate. Okay. They are seized of the problem, they appreciate the problem, and they have given their go ahead. So it will be with effect from this year, this academy? Yes, these marks will be with effect from. Okay. And then the donation of absence and the marks table which is modified would be possibly implemented from next academic year. But till that time, whatever provisions are in force would be implemented. Okay. So children would continue to get these many marks which were there for last year and 2 years back, you know. स्पोर्ट्स मार्क्स सगळ्या विशयांक समान प्रमाणात दितले। उरिल्ले मार्क उण्यात उणे मार्क मेळिल्ल्या विशयांक दितले। विद्यार्थी एखाद्या विशयात नापास जाल्लो असल्यार त्या विशयाक स्पोर्ट्स मार्क्स दिवन पास करतले। क्रिटिकल विशयाकूच स्पोर्ट्स मार्क दितले अशें गोवा बोर्डाचे आदले चेअरमॅन मेरविन डिसोजान फाटल्या नोव्हेंबरान सांगिल्ले। नव्या पद्धतीक लागून क्रिटिकल विशयांचो प्रस्न ना। स्पोर्ट्स मार्क्स धोरण चालीक लावपाक कांय बारीक सारीक अडचणी आसात, मात हो प्रस्न सुटावो जालो म्हूण प्रभुदेसायान खोस उक्तायल्या।
खेळा खबरांकार निखिल परेरा वांगडा चलचित्र खबरांकार प्रज्योत पेडणेकार. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमचे www.prudentmedia.in ह्या वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. घडटात तश्यो बातम्यो जाय जाल्यार तुमी आमचो ट्विटर अकावंट प्रुडंट गोवा फॉलो करात. www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकावंटाचेरय तुमकां आमच्यो बातम्यो वाचूंक मेळटल्यो. इतल्यान हे खबरांचेर हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.